हांव निलेश पांडुरंग वॉर्ड नंबर 4 हेजो पंच सदस्य. तुम्ही जशें पळयतात की आमचो मनोहर पर्रीकर ग्राउंड, स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो 2021 आमी बांदून कंप्लीट केल्लो हांगा आमच्या आमदारान. आतां पळयत जाल्यार खंय तरी एक वायट दिसता की आज मेरेन आयज ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जालें आमकां हो ग्राउंडाचो लाभ घेवपाक मेळना. आज पर्यंत आमचे भुरगे हांगा खेळना कोणूच. कित्याक विचारलेले की एक आन्सर येता की ना आमी तो ग्राउंड हँडओवर करना जावं स्टाफ ना. आयज ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें. पळया हे आतां जेंट्स टॉयलेट सगळें फुटलां, प्रायवसी कांय ना. तशेंच तुम्ही हांगा जर येत जाल्यार स्टोर रूम पळयशात थंय तुमी इल्लिगल कोणेन तरी स्कूटर पार्क केल्या. विदाउट नंबर प्लेट. तशेंच लेडीज टॉयलेट परिस्थिती पळय ताका लॉक ना कांय ना आनी सगळे हारशे फुटिल्ले दिसतले तुमकां. हांगा आमचे कडेन ह्या कॉम्प्लेक्साक 2 वुडन कोर्ट आसा बॅडमिंटन. हांव एक बॅडमिंटन प्लेयर असल्या कारणान तुमकां सांगता की बॅडमिंटन कोर्ट वुडन असो आसता की तो यूज करना जाल्यार थोड्या तेंपान ते वुडाची प्रॉपर्टी वयता आनी हार्ड जाता. त्या कारणान ते मोडू शकता, लाकूड तुटू शकता वुडन कोर्ट. तशें वयले रूफ सुद्दां आतां तूं पळयता आमकां खबर ना भितर लिकेज जाता काय ना. तें आतां पावस पडपाचो आसा, लिकेज जाय जाल्यार परत प्रॉब्लम जाता. सो हांव सरकारा कडेन कळकळीत विनंती करता. आमी पंचायतींतल्यान खूब ट्राय करता. तशेंच हांव सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी मातसो हो आमकां जाग्यार उडोवन दिवचो. संजय बाब, तुम्ही एक्स सरपंच आसा तसेच पंच मेंबर सावड्डे पंचायत, जो सध्या लोक परत प्रश्न करता की हो कॉम्प्लेक्स असता अजून चालू कित्याक जावना. एक्चुली हो जो ग्राउंड आसा हो आमच्या सावड्डे पंचायतीक एकमेव असो ग्राउंड आसा जो एकदम कायदेशीर अंडर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स. आनी हो जावचे खातीर खुबशे पयलीं जे हांगाच्यानी पयलीं पंच जाल्या, सरपंच जाल्या, आनी आमी भरपूर प्रयत्न केलो जावचो. आनी तेजे नंतर हो ग्राउंड जालोय बीन. आनी तेजे नंतर हो ग्राउंड जो आसा JSI अंडर बांदलो गेलो. तेजे नंतर तो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा अंडर एक रिसेंटली तो हँडओवर जाल्लो आसा. आनी हे ग्राउंडाचे कितें सुद्दां आमी चड असो स्टार्ट जावना. आनी खुबशे ग्रिव्हन्सीस आसा, खुबशे इलिगल एक्टिविटी बी हांगा जाता. हे वारंवार पेपरार येयल्ले आसा. आनी हेची दखल घेवन आमी आमचे जो लोकल पंच आहा रेगुलर फॉलोअप करता, सरपंच फॉलोअप करता. आनी ऑलरेडी आमी डायरेक्टर हे कळयल्लें आसा की अशें आमचे ग्रिव्हन्सीस आसा. आनी स्टाफ हांगसर आमचे बॅडमिंटन कोर्ट आसा, क्रिकेट ग्राउंडूय आसा. आनी हेजी सगळी जे ग्रिव्हन्सीस आसा ते दखल घेवच्यो. आनी तेजे नंतर जे कितें आमचे स्टाफ जाय ते एक्टिवेट करचे अशें म्हणून आमी सरकाराक सांगलें आसा. आमच्या आमदाराच्या कानार घातलेलें आसा, जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेंचे कानार घातलेलें आसा. आनी म्हाका आशा आसा की हे आमदार आनी आमचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी जे मुख्यमंत्री आसा ही दखल घेतले आनी हो ग्राउंड आहा तो बेगीच्या बेगीन एक रितसर सुरवात जातलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.